अंकारी भितरी सौभागिनी कार्मेलितांचे तुंगे राणी माता तुझ्या चरणात लागोनी तुझे कुळीचे निर्मळ काये पासोनी कर आमच्यो कुडी मोनोनी निसळवंतिगे सोमिनी तुझ्या आज्ञाच्या प्रांतिपणापासोनी दिवाळा तुझो करुणी चलूच्या कामी समर सांभाळुनी तुझ्या समृता मरणापासोनी आमच्या मरणाचे काळी भाव तू आमका गे सोमिनी तुझ्या कीर्तिवंतासून सावापासोनी निवा तू आमका सरते वेळारी भुर्ग करीतली गे सोमिनी तुका सर्गार कुरवार केलेल्या पासोनी लाभशी कर आमका सोमिनी अंतिमुख खंडीचिनी माता मागणे सर्वेस्परा सौम्या तुझे लागी वाडै म्हूण बेसिगर्स माते सो कर म्हूण एकवट क्रिस्तांवांचो विस्तार म्हूण करो बाबार सोमे सातय कर म्हूण सावकासायराया पाशातय वाडे आनी सडे म्हूण निर्मांदार कर्म सायबीची मिसाचे तेसावा हे परी आसात. रोसलिना मेरियन कार्लो हाच्या जल्मा दिसा राजेश कार्लो, शानल हाच्या जल्मा दिसा सिसिलिया डिसोजा, अन्सिला शालिनी मार्टिस हाच्या जल्मा दिसा, रायन फर्नांडिस हाच्या जल्मा दिसा, रॉल्फी प्रेसी आनी कुटुंब, हेनरी एलन सिक्वेरा हाच्या जल्मा दिसा, स्टेफी जूडी कस्टलिनो हाच्या जल्मा दिसा, सिल्विया जानेट कस्टलिनो, सुजी डिसोजा हाच्या जल्मा दिसा, लग्नाच्या रुपयोत्सव अर्गा मिजितात. एड्रियन आणि अनिता गोम्स, एडविन मॅटिल्डा डिसोजा, वॉल्टर आणि फ्लोसी पिंटो अर्गा जावन मीस दितात. सुशांत जेराल्ड मिनेजस आणि कुटुंब, डिसिल्वा आणि कुटुंब, जानेश शोभा लोबो, रियोला फर्नांडिस आणि एडविन पीटर, पूजा जलन, हॅरी डिसोजा आणि कुटुंब, जॉन आणि रीटा फर्नांडिस, वलेरियन रेगो आणि कुटुंब, अवित आणि जॉन, मनीष अल्वारेस, फ्लेसी पिंटो, मेलिशा अल्वारेस, कार्मिन लोबो आणि कुटुंब, हरीश आणि कुटुंब, सुनील डिसोजा आणि रीमा प्रिया, एंड्रिका डिसोजा आणि कुटुंब, सिसिलिया मेंडोन्झा आणि बर्ना डिसोजा, लिनेट आणि प्रीती कोरेया, फिलोमिना फर्नांडिस, लेस्ली आणि शोभा लोबो, प्रमित फर्नांडिस, विल्फ्रेड पायस मिनेजस, रिशा पायस, मेल्विन आणि ईशान फर्नांडिस, जस्टन डिसोजा, अभिश रायन रेगो, रिया जेनिस डिकोना आणि कुटुंब, अल्रिया पत्रावो, वेरोनिका ऑस्विन, लिओ लाविटा, एल्रिया पत्रावो कार्मेल मायक अर्गान जावन मीस दितात. एनोक आणि लाविटा डिसोजा, बेबी अल्विना निया क्रास्टा आणि कुटुंब, स्मिता जेन मिनेजस, बेबी अल्विना निया क्रास्टा आणि कुटुंब, फिडेलिया आणि पॉल कुलासो, रोशनी तावरो, जूडी डिकोना आणि कुटुंब, रोशनी तावरो, प्रेम कुमार आणि क्रास्टा, फ्लेवी मस्करेनस, रोज मारिया डिसोजा आणि कुटुंब, पॉल आणि तेरेसा अंद्रादे,
प्रत्येक इरदा पसोत जेरोम आणि जान्सी गोन्साल्विस जोवेटा आणि विवियन अविट सेरावो ॲलन सोअन्स आणि कुटुंब सिरिल डिसोजा अपोलिन डिसोजा अनिल आणि स्मिता अँटनी डिसोजा विन्सेंट डिसोजा म्युरल रीमा वेगस फिलोमिना फर्नांडिस जोएल रोड्रिगस शालिनी आणि डॅनियल डिसोजा आयवन मोंटेरो जुलियाना आणि हिल्डा डिसोजा हांच्या आत्म्याक ग्रेसी डिसोजा मेरी वास हिच्या आत्म्याक अलेक्स लुविस कुटुंबांसरल्या सर आत्म्याक जॉन आणि रेटा फर्नांडिस मेरी लोबॉन आणि मॅग्दलिन मिनेजस हांच्या आत्म्याक एबॉन फियोना विन्सेंट ब्राक्स हाच्या आत्म्याक लिडिया मोरस आणि कुटुंब माउरिस ब्राक्स हाच्या आत्म्याक लिडिया मोरस अँटनी पीटर मिरांदा हाच्या आत्म्याक फिलोमिना मिरांदा लॉरेन्स मोंतेरो हाच्या आत्म्याक ओझिटा आणि विवियन मोंतेरो डॉमिनिक मोंतेरो हाच्या आत्म्याक आयरीन मोंतेरो. मोगाच्या भावा भयणीनो, कार्मेलाची शारोतीन जावन आसच्या कार्मेल मायेच्या दबाजीक फेस्ताच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां समजतांक ह्या येवकरिस्तीक बलिदानांत मोगाचो स्वागत. आजच्या लितुर्जीचो विशय जावन आसा कश्टा दुखांत आसलेल्या सोवे कार्मेल माय. कश्ट दूख मनशाक दोसतात, मनीस भियान खंगाल जाता, कसलीच वाट दिसनातल्या वेळार तटस्थ जाता आनी कोणपुणी आपले कुमकेक येत गाय म्हणून राखून रावता. तसलीच परिस्थिती ह्या दिसांनी सगळ्या संवसारार दिसून येवची आमी आयकतांव आनी पळयतांव. कोरोना पिडे वरवीं भे सगळ्यांनी विस्तारल्या. ह्या खरगातांव जायतो लोक आज पिडेन, भुकेन, मरणान, एकसुरपणान, कश्टा संकश्टांनी विरोवन वेता आसतना हो घायेल्लो संवसार कोणपुणी येत आनी ह्या भिरांकूळ खरगातांव आमकां सुटका दीत म्हूण अत्रेगून आसा. असलीच भिरांकूळ परिगत 12व्या शतमानांत कार्मेल वर्दीक भोगूंक मेळ्ळी. कार्मेल गुड्यांतावन युरोपाक मिसावांक गेल्ले जायते प्राद्र भिरांकूळ पिडेक लागून मरण पावले. तशेंच हेर रितीन कार्मेल वर्दीच्या वाडावळीक आनी उपरांत अस्तित्वाक कश्ट संकश्ट दिसून येताना तांणी मोरये मायेक उलो मारलो आनी तिणें तांचे मागणें आयकलें. अशें 1251 इसवेंत ते दाळा वर्दीचो महावडील जावन आसल्या भाग्यवंत सायमन स्टॉकाक मोरी दिश्टीक पडली आनी ती वर्दीची संरक्षण करतली म्हूण भायली निशाणी जावन बेंतीन ताका दिली. ह्याच कारणाक लागून आजून पर्यंत सर कार्मेलीत भाव आनी भयणी कार्मेल मायेच्या मजतीन जेजू क्रिस्तान तांचे थंय वतुल्ल्या सर आशिर्वादांक अर्गां दिवन हे फेस्त संभ्रमता. तिच्या आदारान आज कार्मेल वोड वाडोवनूच आसा आनी सगळ्या संवसारार विस्तारल्या. देखून संवसारार विस्तारल्या ह्या मारेकार पिडे थावन आमकां राखून व्हरूंक तिचे ससाय मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी वांटो घेवया. Mă
तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाळ बाबा बहिणीनो कार्मेल मायेच्या भक्तिकानो आमकां कार्मेलितांक तशेंच कार्मेल मायेची बेंतीन घालच्या हर एकल्यांकी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त मोगाचें फेस्त कार्मेल मायेक मान करूंक तिच्या जिविताची देख आमच्या जिवितांत आमी घेवन तिचे बरी आमी जावंक आशेत आसतना ती माय आमचे सांगत आसा आख्खो संवसार ह्या दिसांनी एका रितीन कश्टांत आकांतांत आसा ह्या वेळाचेर कार्मेल माय आमचे सांगात आसा कश्ट आकांतांत आसच्या आमकां तिचो सांगात दिता तिचें संरक्षण दिता तर तिच्या माथाकल आमी आसतना तिचो मोग तिचें रक्षण आमी अणभव करया आनी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना तिच्या विनवणेन सर्विस्पोट देव आमकां ह्या आकांतांतलें निवारो दी आनी तिच्या मानाक हें फेस्त आमी संभ्रमतना ती आमची सर्गींची आवय सर्गींची शुभाम आशिर्वादां मागून धाडून दी म्हूण मागया कश्ट आकांता वेळार आमी बाबार्थान चंचल जाल्ल्या खातीर सुमयाचेर आमकां असलो बरवोसो धंडळ्ळ्या खातीर सुमेलाचे बोगसाणे मागया नितळ निर्मळ काळजां हें बलिदान भेटोवंक आमकां समे आयती करया पातकाची दूख धरून सांगता आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुम्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हमचो अपराध हमचो अपराध ह्या पसून देव सदांच आमकां एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराला लागीं विनंती करात तुमकां मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकुटकर सुमिया काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर सुमिया महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोपदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवास तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता
मागणे मानून घे इतक्या पवित्रज्ञ संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर रावतुया सर्वेस्परा देवा कार्मेल वोर्दू तुझ्या पुताची आवय जावनसचे भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या मनाक समर्पित केल्ले जायचे म्हूण तुवें कुशी वेली आज तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मारिफा तुजो पवित्र दोंगर जावनसच्या क्रिस्तांच्या सुम्यांतय आमकां व्हरून पावय तो करो देव तुझे सोबे आणि पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससना रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी आपली तकली दोंपरा मदगत पावता पर्यंत धरणीक भाग घालो. उपरांत ताणें आपल्या साकराक म्हळें, वयर वच आनी दर्याच्या कुशीक पळय. वयर सोडून ताणें पळयलें, कांयच दिसना म्हळें ताणें. 7 फावटी वचून पळय म्हळें एलियान. 7वे फावटी चाकर म्हणालो. आतां जाल्यार एक मोड दर्यांतले वयर सरता तें दिसता. मनशाच्या ताळा हाता तें आसा. एलियान ताका म्हळें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुजें रथ जरूर बांद आनी पावसान तुका आडावचे आदीं सकला देंवन वच. तितल्यार वादळाच्या मोडांनी मोळाप सगळें काळें जालें आनी शिरांदरेचो पावस वतूंक लागलो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. मोरियेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. ओड आमकां तुजेशी मोरियेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र दोंगरार वस्ती करू. कोणाक फावो जायत जो कोण नितळचिणी जियेता न्याय नितीक चलता. काळजांत तांसत उलयता आपले जिबेन पेल्यासो निस्कुचार उलयना. असल्या फावो जाता. ओड आमकां तुजेशी मोरियेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. जो कोण पेल्या कसलो अन्याय करिना शेजाऱ्याचे नाव पाड करिना. जो कोण अणव्या मनशाक कांटाळता देवबिरांतेच्या मानान लेखता. ओड आमकां
Muriedulo banquari, selciak ami tuja paulani. São Paulo गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियम शास्त्रा काल आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्म दूत करचे खातीर नियम शास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाठयला आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो दिता. तर ह्या फुडा तूं गुलाम न्ही, बगार, पूत. आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. कोण मोजे उतर आयकोन ते आपल्याची नेम पाळटा. तेंच उतर हेरा पाळून शिकयता. तीच मोजी आवयांनी बा. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोया. हेने जेजूची आवय, ताच्या आवयची बहीण क्लेफसाची पतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची खण घेतली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल मायेतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कार्मेल मायेक मान करून तिची मजत मागोवन हे फेस्त आमी संभ्रमता. आनी ह्या फेस्ताक आमी नियाळचो विशय कश्टां आकांतांत मजत दिवची कार्मेल माय. कश्टां आकांतांत मजत दिवची कार्मेल माय. धैर्यादीक धैर्यान भरची आवय ती बोरवेशाची वाट दाखोवची, आपल्या भुरग्यांक रक्षण दिवची, भावार्थांत शेळिल्ल्यांक उर्बेन भरची, कश्टतल्यांक आदार दिवची माय ती. आनी तिका आमी मान करता, तिची मजत आमी मागता आनी तिच्या माता घाल आमी जीव आशेता. 1800
40 आनी 5 इस्वेंत इंग्लंडाचे एक शिप एक तारू किंग ऑफ दी ओशन हे इंग्लंडांतावन ऑस्ट्रेलियाक बेचें. द गार्मेंट ऑफ ग्रेस म्हणल्यार एका कर्तिलेंत हें गडीत बरोवन आसा. हें तारू किंग ऑफ दी ओशन साऊथ आफ्रिकाच्या केप ऑफ गुड होप थंयसर पावतना दर्यांत वादळाक सामटता आनी दर्यांत वादळां सामटतना त्या तारवाचेर आसल्या तारवाड्याने तांचें धैर्य सांडलें, बोरवोसो सांडलो. कित्याक तारू फुडच्या मुसर जालें आनी ताणें चिंतलें लारां तारवाच्या भितर मारतले आनी चिंतलें आमचें जिवीत सोंपलें. पूण त्या तारवार एकलो आयरीश तरणाटो आशिल्लो जॉन मॅकक्लिफ आनी ह्यो तरणाटो तारवाच्या वयर वचून तारवाच्या फुडल्यान रावून म्हणजे तारवाच्या वयर थंयसर फुडल्यान रावून दर्याक फुट करून तो रावता. ताच्या गळ्यांत आसली बेंतीन तो काडटा. त्या बेंतीनेन दर्याक पळोवन दर्याचेर गुरसाची गुट काडटा आनी तो ती बेंतीन तो दर्याक उडयता. आनी उडयत आसतना एक व्हडलें ल्हार येता, परतून तारवाक मारता आनी ते ल्हारांत ताणें उडयली ती बेंतीन पाटी येवन ताच्या पांया मुळाक पावता. दर्यो तक्षण शांत जाता. दर्यो तक्षण शांत जाता. त्या तारवाचेर एक प्रोटेस्टंट मोनियारी आशिल्लो, प्रोटेस्टंट पास्टर आनी ताचे पुटाम थंयसर आसलें. तारू ऑस्ट्रेलिया सिडनीक पावतस हे प्रोटेस्टंट कुटाम सेंट मेरीज चॅपल साम मोरयेचें कोपेल म्हणटात, आतां तें कॅथेड्रल जावन आसा, थंयसर वेतात. कातोलीक पवी सभे भरती जाता आनी मोरी कातोलीक पवी सभेक आवय आसा तशी आमकांय ती आवय म्हूण ती कुटाम मांडून घेता. मोगाळ भाव भयणीनो, हांवें घडीत सांगलें द गार्मेंट ऑफ ग्रेस ह्या कर्तिलेंतलें बेंतीन अजापां करून अजापांची वस्त वा मॅजिकाची वस्तू म्हणून सांगचे खातीर न्हय, भगार मोरी भावार्थ्यांक कश्ट आकांतांत कशें पावता ह्या विशयांत सांगचे खातीर आमी नियाळसो विशय कश्ट आकांतांत आसलेल्यांक मोरी आदाराक पावता हो विशय आनी आमचे बोवारी कितें घडोवन आसा जो आकांत जें बें आसा हाका भोव आपुरबायेन ताळ पडटा. आमी सकड कार्मेल मायेचें फेस्त संभ्रमता, पूण आमच्या काळजा मनांनी एका रितीचो आकांत आसा, बें आसा न्हय गी. सकटान तें आसा, कितें घडटा कोण ना, कितें जाता कोण ना, सकटान तो असलो आकांत आसा. पूण मोरी आमची सांगत आसा, तिची मजत ती आमकां दिता, आमच्या आदाराक ती पावता. ह्या आमी समजून घेवचें जाल्यार कार्मेल माय, कार्मेल सायबीन हें नांवच मोरयेक कार्मेल दोंगरांतावन येता. कार्मेल दोंगराचेर मठवाशी आपलें मठवाशी जिवीत जियोवन आसलें आनी फाल्यां ह्या दोंगरार तें मठवाशी जिवीत जियेत आसतना त्या दोंगरार ते एकाच उद्देशान थंयसर आसलें. देवाच्या साळावळींत आमी जियेसय आनी देवाच्या साळावळींत ते जियेतले, पूण तांचें जिवीत तितलें सलिसायेचें नातलें. जायते कश्ट तांणी फूट करूंक आसलें. एका सुवातेर दोंगराचें जिवीत तितलें सुलाभायचें न्ही, दुसऱ्यान थंयसर त्या जाग्याचेर कार्मेल दोंगराचेर जायतीं झुजां जाल्लीं चरित्रां आसा. आनी अशें ते आकांतांत जियेतना तांणी खंडी जावन मोरयेक तांची देख जावन घेतली. मोरयेचें जिवीत तांच्या जिवितांत देख जावन घेतली. देवाच्या साळावळींत त्या देवाची कुशी करून जियोवच्या खातीर, पूण तांकां संरक्षण जाय. थंयसर ते आसतना कोणाची भद्रती तांणी सोदची. तांणी सोदली भद्रती मोरयेची. तांणी तांचें जिवीत मोरयेच्या मांतकाल समर्पिलें आनी त्या मोरयेक तांची भयण म्हूण तांणी घेतलें आनी ते म्हणाले, आमी तुजे भाव, तूं आमची व्हड भयण जावन तूं आमकां संरक्षण दी. आनी तांचें जिवीत तिका तिणें समर्पिलें आनी तिच्या मांडाक त्या दोंगरार तांणी कोपेल बांदलें. आनी तितावन कार्मेल सायबीन म्हणलें नांव मोरयेक फावो जालें. बाबा भयणी, त्या काळांतावन
अजून पर्यंत कार्मेल माय कार्मेलीत वर्दीक सांबाळूनच येता. अस्क जावन येता आसतना वर्दो ती परत तिचेच नेसान दिवन बळादीक करता. अजुनूय तिचो आदार कार्मेलीत वर्दीक आनी आम्हा सोमेस्तांक लाबूनच आसा. त्या दोंगरार त्या मोठ भाशेनी त्या कार्मेल मायेक भद्रती जावन घेतलें आनी तीच मोरी आमकांय भावा भयणी कश्ट आकांतांत मजत दिता. भाव भयणीनो आमी तुळूच सांगलें आमच्या बोवारे कश्ट आकांतांची मोडां उदेल्यात. कोरोना व्हायरसाद्वारे उपजल्ली पिडा आमकां जायत्यांक एका रितीचें भियांत जिवोवचें बरी करता. थोड्यांनी सांगलें आयकलां आमी सगळो संवसारच स्तब्ध जाला, कंगाल जाला. पूण ह्या वेळाचेर आमी भावार्थी आमी निराशेंत उरोवंक जायना. कित्याक आमचो भावार्थ सदांच आमकां धैर्यान भरता, उर्बेन भरता आनी असल्या भावार्थान जियेले श्री जावन आसा. मोरी जायत्यो संगती बेश्टायतना आकांत उपजोवंक करतना भोंवती आसतना मोरी आमकां मजत दिता, देखी दिता. ती आमकां मजत दिता, देखी दिता. मजत कसली आमी समजून घेवचें जाल्यार पवित्र पुस्तकाच्या नदरेन मोरयेक आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शिसा सांगाता सनेकला नासचें आमी पळयता, वाचता. मोरी शिसा सांगाता पवित्र पेंतेकोस्त परबे वेळार ती सर आसली तांकां धैर्यान भरचे खातीर. पूण ताच्याकय पयलें शिसांच्या जिवितांत मोरयेच्या जिवितांत आकांत येता आसतना शीस दुस्पटोवन वेता. जेजूक धर्न जेजू कश्ट मोरान सोंसतना शीस दुस्पटोवन वेतात. सगळें व्यर्थ म्हणून पयस वेतात. पूण थंयसर तें बे तो आकांत दुस्पटायतना मोरी खंयसर उबी आसा, खुर्सामळी उबी आसा. धैर्यादीक स्त्री जावन तो थंयसर ती उबी आसा आनी थंयसर ती आसतना त्या कश्ट आकांत वेळार ती आमकांय आपोवणी दिता. तिचेर दिश्ट घालच्या मात्र न्ही, खंयसर तिणें दिश्ट कसयल्या ताचेर आमी दिश्ट घालचे खातीर कुर्सामळी ती रावण मोरी जेजू थंय खंडीत जावन एक आवय आपल्या पुता कुश्टोंच्या पुता थंय दिश्ट घालूंक सोदता. तशीच मोरी त्या पुता थंय दिश्ट घालना आसा. तशेंच आमकांय मोरी आपोवणी दिता ताचेर आमी दिश्ट घालून रावचे खातीर ह्या कश्ट आकांत वेळार कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमी लायलेली दिश्ट काडची नाका. कित्याक थंय तावन आमकां सकत मेळटा. दुसऱ्यान जें कितें तिणें दूख अणभव केल्लें आमकां कळीत आसा. त्या दुखांत ती धैर्यादीक आसली, त्या आकांतांत ती धैर्यादीक आसली. भावा भयणी तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 7 आमी वाचता. देवान आमकां भियोंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना, बगार आमकां धैर्यादीक आत्मो दिला. भियोंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना, बगार आमकां धैर्यादीक आत्मो दिला. असल्या पवित्र आत्म्यान भरलेली मोरी धैर्यान ती रावंक शकली. आज तीच मोरी आमकांय मजत दिता. त्याच धैर्यान आमी रावचे खातीर आज आमकां कितें सुलवयता. पिडे शिडेच्या की चड बे आनी आकांत न्हय. पिडे शिडेच्या की चड आमकां बे आनी आकांत सुमेतावन पयस पेच्या बरी करता, भावार्थांत दोंडलच्या बरी करता. आज मोरी धैर्यान उबे रावंक आमकां शिकयता, मजत दिता धैर्यादीक जावचे खातीर. आनी त्या तें धैर्य आमकां लाभचे खातीर एका भुरग्याक केदळा चड धैर्य मेळटा. एक भुरगें बे आकांत दिसतना खंयसर धांवता, आवयच्या पासल्यान धांवता न्ही, आवयच्या उस्क्यार वचून बसता. ह्या संवसारी पयणार आसच्या आमकां बे आकांत सदांच उपजोवंक करची वायट सकत आसतली. आनी ह्या वेळाचेर आमी खंयसर बेचें खंडीत सोम्यात ये जाय आनी सोम्यात येवंक वाट दाखोवची एक आवय, सर्गींची आवय जेजूनच आमकां फावो केल्या. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें कुर्सांत तावनो त्या आवयक जेजून शिसाची आवय कर दिली. कोण ते शिस, तिचें नांव बरोवंक ना. आमी सक्कट सोम्याची फाट लावतात आमकांय त्या सोम्यान ताच्या आवयक आमची आवय करून दिल्या. त्या सोम्यान त्या कश्टा वेळार तिका आमची करून दिल्या. तर त्या आवयच्या माथाकाल आमी आसतना बे आकांत आमकां दसूंक शकचें ना. बाबा भयणीनो
आमकां तिच्या भुरग्यांक ती आकांतान सांडिना बागार भद्रती दिता ती मजत दिता. हांवें सांगलें दुसऱ्यांक कार्मेल माय आमकां मजत दिता आनी देख दिता. कसली देख? कश्ट आकांतान आमी नियाळ केलो मोरी माय आमकां कितें करता म्हणून तर देख कसली दिता. ह्या कश्ट आकांतान आमी पळयता आमच्या बोवारी आमचे बरी जायतीं जाणां कश्ट जातात न्हय गी. एकसूरपणांत आसा कित्याक तांची मोगाची मनशां तांचे लागीं येवंक जायना. सुमार 3-4 म्हयन्यांत कोणायकी पयन करूंक चड पयन करूंक जायना. तांची मोगाची मनशां लागीं ना वा काम नासतना गरजेंत आसलीं आसात, निराशीत जाल्लीं आसात, निर्वसीत जाल्लीं आसात. मोरयेन सगळें अणभव केल्लें. निर्वशीत जावन तिणें इजिप्ताक वचूं जाय पडलें. हो अणभव तिका आसा. निर्वासीत सांगाताय मोरी आसा, निराशीत जाल्ल्या सांगाता ती आसा, एकसूरपणांत आसल्या सांगाता ती आसा. कोणूच ना म्हूण चिंता तांचे सांगाताय मोरी आसा. आमचे परिस्थितींत सांगात दिवच्या आमचे सांगात आसा. पळया एक घडीत हांवें आयकल्लें. एक कुटाम घरच्या बाल्कनीचेर सकाळीं लेट उठोन घरच्या जायते आसल्लीं ती घरच्या बाल्कनीचेर रावून रस्त्यार सोलोणवेच्या मनशांक पळोवन म्हणटात खंय हांकां घरा बसूंक जायना गी. ही कित्याक अशें पिडाशी आसतना कित्याक मार्गार वेतात तेशी नेशीन. एक कुटाम घरच्या बाल्कनीचेर रावून सकला रस्त्यान सोलोणवेच्या कापळ म्हणटात हांकां घरा बसूंक जायना गी कित्याक ही रस्त्यार सोलोन वेतात. कित्याक सोलोन वेता? जर ती रस्त्यार वचनात जाल्यार तांकां दिसपट्टो ग्रास फावो जायना न्हय गी. दिसपट्टो ग्रास फावो जायना. जर आसल्ल्यानी वांटून घेतलें जाल्यार कोणेंय भवसय म्हूण पडना. कोणेंय भवसय म्हूण पडना. मोरी भाव भयणीनो ल्हाना भावना संगी वांटून घेवचें कशें म्हूण आमकां शिकयता. ताच्या आदाराक कशें पावचें म्हणून ती शिकयता. ती आमकां देख दिता ह्या कश्टाक वेळार. मजत मात्र न्ही तिचें जिवीत देख जावन आसा. एलिझाबेथीक गरज आसा म्हूण ती समजली आनी ती जावन गेली. खाना शारांत लग्ना वेळार वायनुनो पडलो. ती गरज समजून ती जावन पुता लागीं विनंती करता. आज आमच्या दारां जायतीं गरजेवंत बडयना जावं पुरो कित्याक दारां बडयल्यार आमी उक्ते करून इल्लेशें पाटे करता आमचे दारां इन्फेक्ट जातात म्हणून. पूण गरजेवंत आमकां कळीत आसा. दोळे आसून आमी कुड्डे जाल्यां जाल्यार दोळे आसून कुड्डे जाल्यां जाल्यार आसून वांटून घेवंक आमचे हात मोठवे जाले जाल्यार आमी मोरयेची मान कितें फायदो. ती आमची सगळींची आवय जावन मजत दिता देख दिता. तिची मजत मागतना देखी घेवया. कश्टा आकांतांत ती मजत दितना जिनी झुजांत देखी दिता. दोनी संगती सांगत वेतात आनी ते दळा आमी मोरयेकडच्या माणाक नीज अर्थ येता. बाबा भयणी ही परब संभ्रमतना कश्ट आकांत वेळार कार्मेल माय आमचे सांगता आसा. तिची मजत आमी मागया आनी सांगतच तिची देख आमी घेवया. तिची बेंदिनेसच्या आमकां सुमेस्तांक तीच कार्मेल सायबीन कश्ट आकांतांतली निवारून दी. तिच्या माताकाल सांबाळून दी म्हणून मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिक देवातय आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंता देवा सर्वपदरा बापा सर्गांनी तुमी विचार आसता आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या इतिहासाक आमच्या सुम्या जो पवित्र करबेल सुबोलो अवतार बरयता सोडलो पांच सुसले ताका गुस्सा सोडलो तो मेलो आनी ताणें केलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो सेसांतलो परतून बांदलो सर्गात सोडलो सर्वदेवाच्या बाबाच्या उजव्याक बसला तीन तांचे निवेलाची सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलिक सभे वक्तांचो एकता पात्रांचे सणे कुडीचे जीवन कोण सचेची आमेन. कार्मेल मायेच्या मजतीन आमची प्रार्थना त्रिएक देवातय आमी उबारया. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूचे मिसांव मुखार व्हरूंक नेमलेल्या पवित्र सभेच्या मुनियारी पापा फ्रांसीस चोर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मीक भावा भयणींनी ह्या संकश्टाच्या परिस्थितींत भावार्थाची सतां उखल धन भावार्थी लोकांक बरी देख दिवंक तांकां तुज्या कृपे आशिर्वादाने बर म्हण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. सो राजकीय फुडाऱ्यांनी आणि सरकारी हुद्द्यार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी सामान्य लोकांचे कश्ट दूख समजून जायपुरत्यो सवलत्यो दिवन तांच्या गरजांक पावोवंक बरें मन आनी उदार काळीज आसा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बापा, मागता हांव आमी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन ध्यान आनी वरेसवाद्वारे अख्ख्या संवसारांत वावर कर नासच्या कार्मेलीत भावा भयणी पासून तांणी सदांच कार्मेल मायेचें बागेवंतपण, निश्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणेंत आपणावन तें हेरांक प्रसार करूंक जाय असली कृपा दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, कार्मेलीत तिसऱ्या वड्डीच्या तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सोर सांद्यांनी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन सेवेच्या आनी मोगाच्या जिणे मरिपाक कार्मेल मायेचें भक्तीपण तांच्या कुटुंबान जियेवन हेरांकी प्रसार करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, मागता हांव आमी आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या सोर दानी आनी हितचिंतका तशेंच विविध रितींनी सेवा आनी कुमो करच्या सर्वां पासून तांकां तुज्या दाराळ आशिर्वादांनी बरोवन तांच्या उदार मनाक तांकां तूं 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवन तांचें कुटुंबां जिवीत समाधानाचें आनी संतोशाचें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बापा, कोरोना पिडे वरवीं कश्टा संकश्टांनी बुडोवन गेल्ल्या ह्या संवसाराची काकूळट कर म्हूण मागता हांव. ह्या पिडेन कश्ट तेल्यांक तूं सवकसाय दी आनी जाता तितले बेगीन ही पिडा गूण करूंक गरज आसचें वखद सोदून काडूंक मनशांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, आमी तुजे थंय उबारली कालती मागणी दयेन तूं मानून घे. कार्मेल मायेच्या मजतीन आमकां सदांच तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. तुझ्या फुल्यांत फुलां विविध रसना स्वादीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां कानी घेवन आयल्या पांयांतळा गे बापा म्हज्या भाऊ भयणीनो, आमी भेटोवनचें बलिदान सर पुदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंत ओंकार मोरेचे ससायेचो उडास काडून भक्तीन यो काणिको आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुजे सोडवणेच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय
या मी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो कार्मेल माय भाग्यवंत ओंकार मरियेका समी मान करता आपल्या काळजान विश्वासीपणी तुझे उतार तिने जागयले आपल्या करण्यांनी तिने ते पाळले धर्मदूता संगी मागण्यान ते तीर रावले आणि आमच्या सोडणीच्या कमान भागीदार जावन सगळ्या मनशा कुळाची आत्मीक आवय ते जाले तिच्या पुताच्या भावनाचे तिका सो आवय सारख्या मोगाच्या जतने सो हुस्को केदी सुणो सायना पवित्र सभेचे संदेश जावन श्यामा सर्वांच्या बरोबरचो उपकार आणि बुजवण्याची दिवटी जावन आम्ही तुझ्या महिमेच्या दोंगरात देवशीन आमच्या यात्रेक पयणार समकतना ती आमकां प्रकाशायता देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गीच्या सर्व दळबरा सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदतीतावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मोळ बेटोवणी कटच्यात एक आशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत संचा तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरपता तो परा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बोळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूडू तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेव्हा जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आणि सुमेस्त मनशां पासून तें वारुतलें
हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta sokotu pergatuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सवरमता तुझे पुनर्जीवन पावन आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणासो आणि सरकार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक कोत्मो आमी जावं निर्मे. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां कर आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यन आमकां मरियेच्या सांजुसे तिच्या पतीच्या तुझ्या भाग्यवान धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आणि समेस्त भक्तां सांगाता तुका वेचून काडलेच्या दायजांत आमकां वांटो मेळून तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवडी आनी मणिरां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मैपासां तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दोदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयले मागणे आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां सदां तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या कुशीता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वीस परस सर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
बुरबुशानत रेतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळते सर्फातकांतली आनी वायटच्या बांदपासूनतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. भावा भयणी हो जेजू देवाचे शेळे ह्या सोम्या स्वीकार करूं हांगासर आमी सर्व सुभागे. मेळटली. काळजामुजाये सोम्या कृपेन तुझ्या बरदन्या. विंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर. सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. विंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर. सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. सूर्य कुसर्गीचो फांकय प्रकाश कुरपेसो. निवार काळो पातकासो मोग शिवोर कुरपेसो. वो सोम्या शिवोर कुरपेसो कर म्हाका दायजी सर्गीचो. काळजांतलो कुरपे तुझ्या बरदन्या. विंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर. सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. विंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर. सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. मोरो गवळी आमचो शेळ्यांक मोगान सरमचो. आदार आमकां दी तुजो. दी सांगात मोगाचो
सोम्या सांगात मोगाचो कर म्हाका कोरोशीस तुजो काळजान मोच्या ये सोम्या कुळपेन तुझ्या बरदल्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा तुझ्या पुतान कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोषण तुझ्या पुताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोषण लाभलां तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भाग्यवंत ओंकार मोरयेचे सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासपणी तिच्या देखीचो चड आनी चड पाटलाव करूं ती आमकां आदार दिव या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे बेंतिनेचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आमी मागया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजूण तुजे आवयक आमची आवयक करून दिल्या आमचे जिवीत तिका समर्पण आमी निश्चय बेंतीन तूं आशिर्वादीत कर तशेंच हे बेंती नेस्तल्यांकी तुज्या आशिर्वादाने बर तिच्या मजते काल आमी सदांच तुजी खुशी पाळोवन तुज्या पुता विधेय जावन जिवंक आमकां फावट कर मागता जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद बगात बापान आपल्या पुताची आवय जावन मोरयेक मेसून काडली तो तुमकांय तिची विश्वासी भुरगीं करू आमेन देवपूत मोरयेतावन जल्मलो आनी तिका काल जालो ताणें केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्यात तुमकां तो करपा लाबो आमेन पवित्र आत्मो तिचेर फांकलो आनी शब्द सवें तिका फळादीक केली तुमकांय तो ताचे दैवीक सत्तेन बरो आमेन सोम्या जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायची नेसाण नेसला तो तिच्या शेगुणांनी पाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर संघाक बगूंक पावोवन दी या आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या मारिफा आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां सो वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार मोगाळ भाव भयणीनो हांगासर हाजीर आसच्या भक्ती काणो तशेंच हे मिसचें बलिदान टीव्ही मुखांत वेबसायट मुखांतर युट्यूबाचेर पळोवन आसच्या भाग्यवंच्या सर्व कार्मेल मायेच्या भक्ती काणो तुमकां कार्मेल मायेच्या फेस्ताचे उल्हास पाठयता शुभाशय पाठयता हॅपी फेस्ट कार्मेल माय प्रतीक जावन ह्या आकांताच्या वेळार आमकां राखून व्हरून दी भलायकी फावो करून दी सगळ्या संवसाराक तिच्या पुता जेजू तावणो भलायकेचें देणें मागून धाडून दी म्हणून आमी मागया तशेंच ह्या वेळाचेर तुमचो सोमेस्तसो आमी उपकार भोवता तुमी आमकां कार्मेलितांक सदांच आदार दितात मागण्याचो तशेंच हेर रितींनी तुमकां आमी आभारी जावन आसा सांगातच कार्मेल माये लागीं तुमचे खातीर आमी मागता विनंती करता आनी आमी तुमी जाणात ह्या वर्सा कार्मेल मायेचो ग्रोट्टो नवीकृत केला आनी थंयसर तो फुलांनी सोबयला मानेस्त प्रवीण नेरी आनी स्टॅनी डिकुना तांचोय आमी उपकार भोवता तशेंच ह्या मिसाक आदार दिल्ल्या लायव्ह प्रसार करूंक आदार दिल्ल्यांक तशेंच आमच्या गायन पंगडाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा कार्मेल माय कश्ट आकांतांत आमच्या आदाराक ती पावता तिची मजत आमी मागया ती आमकां सोमेजता
तिची बेतीनेसच्या हर एकल्यांकी राखून दी सांबाळून दे. संसार म्हणल्या सागोरा पैण करताना अनवारा वैरांवारा जीन बुडयताना दुबाबाचो किडो काळजा निरा सोंपताना तुका कोण आसा म्हूण दुस्मान हेडायताना सांग देरान सांग म्हणून आसा एका वय निराधार्याक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे लेख तरा पय दिता ती जेजू आमकां दुसरे कितें जाय सांग देरान सांग म्हणून आसा एका वय निराधार्याक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे लेख तरा पय दिता ती जेजू आमकां दुसरे कितें जाय मोगाळ पुत्राचो वेळ हांव पानरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे करुवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.